तुमच्या कामकाज जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्या तुजे दैवी वरदान सगळी मनान आमकां तूं पोसता उण्या वायनान तूं कास्तून दिता जिविता काळान जादूस करता तुजे थंय आमकां एकवटायता तुज्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी जमल्या भेटोवच्या कामकाज जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करदन्या घेवच्या तुज्या दैवी वरदान. ह्या मिसाचे इरादे हे परी आसात. रोझरमाय अर्गामिस्टिता स्टीवन फेर्नांडीस 18 वर्साच्या जल्मा दिसाक अर्गामिस्टिता ॲरन पत्रावो चार्ल्स आनी एडीथ फेर्नांडीसच्या आत्म्यांक मीस दिता अनिशा आल्बुकर्क फ्रँकी डिसोजाच्या पहिल्या वर्साच्या उगडासाक ताच्या आत्म्यांक मीस दिता जेसिंता डिसोजा फेलिक्स आल्बुकर्काच्या बऱ्या भलायके खातीर मीस दितात सा इनास वाड्यागरा घरच्या आल्मा खातीर मीस दिता ऑजवर्ल्ड आनी जेसिंता कोरेया तशेंच सगाय राज सा रिता वाडो हो कठीण अस्वस्थान आस्पत्रेन दाखल जाला ताच्या बऱ्या भलायके खातीर आमकां मागोवंक विनंती केला. आमच्या देसीचो याजक बाप जॉन फेर्नांडीस 85 वर्सां प्राय कालच्या दिसा ते देवारीन जाल्यात. आमच्या रुजाय फिरगजेंत तांणी सहायक विगार जावन सेवा दिला. ह्या संदर्भांचो उगडास आमी काडटा आनी तांकां आमी सासणाचो विशय मागता. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी तुमचे सर इरादे खातीर गरजा खातीर आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. क्रिस्त थंय मोगाळ भाऊ भयणीनो साद्या काळाच्या 14व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमूंक सोम्याच्या जीवनान भाग घेवंक एका कुटुंबा स्पिरितान आमी पवित्र एवकरिस्ट वेदी समोर हजर जाल्या. आमच्या जिणेंत एक वा अनेक रितीन तिरस्काराचो अनुभव आमकां जाला आनी ह्या वेळा आमी आमचे नकारात्मक चिंताप पयस दवरून धनात्मक रितीन आमचे क्रिस्तांव जिवीत एक प्रवादपणाचें म्हणून चिंतून धैर्यान हे पंथावन घेवन फुडें चलोवंक जेजूची देख घेवंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवण दिता. आज आमच्या मंगळूर दियेसीजेंत लावदातो सी आयतार संभ्रमतांव. ही प्रकृती आमचे सार्वत्रिक वस्तेघर ताजी जतन करची आमची जबाबदारी. हो दीस हो विशय आमकां उगडासा काडटा. तर प्रकृतीचे राखण पालन पोशण करून आमी ही प्रकृती पृथ्वी मुखल्या जनांगाक पिळगेक जियोंक योग्य जायसे आमी सांबाळूंक आसा. ही वर्ती जबाबदारी आमी पाळूंक हर प्रयत्न करया आनी आमी देवाच्या उतराचे आनी प्रकृती सांबाळचे प्रकृतीचो प्रवादी जावन आमचो वावर आमी बळान करून आनी जेजूच्या प्रवादपणाच्या मिसाव साक्षींक जायची कृपा आनी मजत ह्या पवित्र बलिदाना वेळी मागया. हे विशय आमच्या मनान धरून हे बलिदान आमी देवाक मानवांच्या परे भेटोवच्याक आमचे सर पातकां खातीर आमचे उणेपणा खातीर
आमी पातकांची खरी दुगदन देवा लागचे बोगसने मागया. आमची पातकां वळखून घेवन संगता आमी म्हणुया. हांव पातकी सर परवेरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसुगुन्या विसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बेगीन सदांच हांव पार मरेक सगळ्या निरुता आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर परवेदा देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, क्रिस्ता काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर, सोमिया काकूळ कर. महिमा देवा उंचरगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता, तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वाकणता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थूया. मोगाळा बापा पडलेलो संसार तुझ्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतले तुवें आमकां सोडयलाय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमचे सोमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. एझेकिएल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर मुजे कडेन उलयतना ओत्मो मुजे भितर आयलो आनी ताणें म्हाका म्हज्या पांयांचेर उबो केलो आनी मुजे कडेन उलयतल्यांची उतरां हांवें आयकलीं. ताणें म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका इस्रायल परजेशी म्हजेर उपराटलेल्या एका विद्रोही राष्ट्राशी धाडटां. तांणी आनी तांच्या पुर्वजांनी
आज पर्यंत म्हजे विरोध बंद केला. ती हट्टी आनी धारुण काळजाची पिळगी तांचेशी हांव तुका धाडटां. तुवें तांकां सांगूंक जाय, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, ती तुका आयकूं वा आयकनासता रावूं, कित्याक ती एक विद्रोही घराणें. तांचे मदें एक प्रवादी आसा म्हूण तांकां कळीत जातलें. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. सर्वेस्परान काकूत करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. सर्वेस्परान काकूत करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. तुजेर सोम्या उबारता म्हजे दोळे, तूं सोम्या सर्गी आसाय. धन्याच्या हाताचेर दिश्ट दवरल्या साकरा परी म्हजे दोळे तुजेर आसा. सर्वेस्परान काकूत करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. साकरणीचे दोळे तिच्या धन्याच्या हाताचेर आसले परी आमचे दोळे सर्वेस्वर आमच्या देवाचेर आसात. ताणे आमची काकूत करीसर ताचेर आमी तेट्टे वयतल्या. सर्वेस्परान काकूत करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. काकूत कर सर्वेस्परा, आमची काकूत कर. आमी सर्व नालिसायेन भरल्या. वय ग्रेस्तांच्या हिणसोणेन गर्वाचे बेपारव्यान आमचो आत्मो भरून गेला. सर्वेस्परान काकूत करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. सर्वेस्परान काकूत करीसर आमचे दोळे ताचेर आसात. सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, म्हाका फावो केल्ल्या असाधारण उगडापणा विशीं उलोवचें जाल्यार हांवें तांचे पासून गर्वाक पडनये म्हूण म्हज्या कुडींत एक फोडाफोडीची दूख दिल्या. मासांत रिगलेल्या कांट्या बरी ती म्हाका दोसता. हांव गर्वाक पडान म्हूण सैतानाचो हो दूत म्हाका तापटायत आसा. हो दुस्मान म्हजे तोंड पयस सरो म्हूण 3 पोटी सोम्या लागीं हांवें मागलें, पूण ताणें म्हळें, म्हजी कृपा तुका पुरो. कित्याक मनशाच्या अस्कतकाये म्हजी सगळी सकत दिसून येता. देखून क्रिस्ताची सकत म्हजे ते वस्ती करचे खातीर म्हज्या अस्कतकायेची वडवीक हांव कुशेन सांगतां. तर क्रिस्ता पासून म्हज्या अस्कतकायांनी, बेपरवानी, कश्टान वरां, दगदन्यांनी आनी आटाविट्यांनी हांव दादोशी जालां. कित्याक हांव अस्कत तेन्ना हांव निजायकी सक्तिवंत. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्परसोत्मो मुझे रासा दुर्बळ्या बरी कोबार प्रगट करूंक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू थंयसो बायसरन आपल्या सिसा सांगाता आपल्या स्वंत गांवाक पाटी आयलो. साबातचो दीस येतच तो सिनागोगांत शिकोवंक लागलो. ताजी शिकवण आयकले सबार जण अजाप जावन म्हणाले, हे सगळे हाका खंयचे आयले? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत आनी हाज्या हातांनी असली असर्या घडटात ते कशे? हो मरियेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमोवचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगास आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशांत कितें म्हणचे तें चिंतून ते घुसपडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्याक खंय जाल्यारी सन्मान सुखाना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैर्या धैर्या मदें तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेच असर्ये थंय करूंक ताज्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो आजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या भाव भयणीनो, मनशा जिवीत नाण्याची दोनी कुशी आसल्या बरी. लायक टू सायड्स ऑफ ए कॉयन म्हणयात. सुखी आसा, दुखी आसा, जिकी आसा, सलवणी आसा, तिरस्कारी आसा, पुरस्कारी आसा. हे मनशा जिविताचे अविभाज्य वांटो म्हणयत. सक्कड आमकां बरें म्हणचें नात, वा आमी सक्कडांकी आमी खुशी करूंक शकचे नाव. थोडी आमकां पुरस्कार करती तर हेर थोडी आमकां तिरस्कार करतीत. थोडी आमचे विशीं बरें उलयती तर हेर थोडी आमचे विशीं कुल्पा काडटीत, वायट उलयतीत, अपराध मांडटीत. हे वास्तवीक सत जावन आसा. चरित्रेच्या इतिहासाचेर ह्या नदर आमी घाल्यान तर जी व्यक्ती एका काळार तिरस्काराक वळख जाल्ली, आज सगळो संवसार तांचो पुरस्कार करता, तांकां मान करता. दाखल्याक घेवया आल्बर्ट आयन्स्टायन नांवाडीक विज्ञानी. वर्सां 9 जाताना, सुमार 3 3rd स्टँडर्ड 4th स्टँडर्ड पावतना ताका सारकें वाचूंक कळीत नासल्या वेळार इस्कोलाच्या मेस्त्रीन ताका तो तकलेंत इल्लो अस्कत तो कोणा संगी बरसना आनी तो पिशी सोपणां देखता म्हणून ताची बेपरवा केली. पळय आज संवसारभर ताका मान करता तो नांवाडीक विज्ञानी तो जालो.
थॉमस आल्वा एडिसनाक इस्कॉलाच्या शिक्षकीन ताच्या आवयक बरोवन धाडले. ताका इस्कॉलाक धाडच्या बदलाक घरास रावया, कित्याक ताजा तितलो धाड्डो कोणी ना. आनी तो वीज सकत सोदून काडूंक शकलो. थॉमस आल्वा एडिसन नावाडीक इंग्लीश बरयणार, फिलॉसॉफर, ले थियोलॉजन G.K. चर्स्टन 8 वर्सां भरता म्हणसर वाचूंक शकनातल्यान टिचरीन ताजो मेंदू आणखी वाडोवंक ना, ताच्या मेंदवान कांय ना म्हण ताका तिरस्कार केलो. आज तो आमी नावाडीक इंग्लीश बरयणार आनी ले थियोलॉजन म्हण आमी मान करता, गौरव दिता. बितोवन नावाडीक संगीतकार एका काळार ताजे इश्ट आनी हेर हो एक होपलेस कंपोजर म्हणून ताका चिडायताले. आ संवसारभर आमी ताका एक नावाडीक संगीतकार म्हणून आमी मानता. भाऊ भयणीनो, आमच्या जिणेंत एक वा अनेक रितीन आमकां तिरस्काराचो अनुभव खंडीत जाला जावंक पुरो. देखून आमी ह्या वेळा आमी नकारात्मक नेगेटीव चिंतून बसच्या बदलाक धनात्मक रितीन आमी चिंतचें भोव बरें. कित्याक आमचें क्रिस्तांव जिवीत एक प्रवादपणाचें, एक पंथावनाचें, एक चॅलेंजाचें. देखून आमी हे पंथावन, हे चॅलेंज आमी धैर्यान फूड करून आमी मेटा काडूंक जेजूची आमी देख घेवंक आयची देस्तुत्वी आमकां वाचपा मुखांत्र आमकां आपोवणें दिता. आयच्या पयल्या वाचपाक आमी आयल्या तर थंयसर एझेकियल प्रावादीच्या पुस्तकांतले वाचप आमी आयकले. एझेकियल देवाचो प्रावादी प्रावादपण करूंक ताका धाडटना ताका मेळिल्ले कश्ट दगदणी आयच्या पयल्या वाचपांत उल्लेख केला. सर्वेस्पर देव एझेकियल प्रावादीक विंचता आनी बाबिलोनाच्या बंदडेन आसल्या इस्रायल परजेक हट्टी आनी काळजान दारूण जाल्ल्या ते इस्रायल परजेसी पयलेच ताका कळीत करून धाडटा. आनी थंयसर एझेकियल प्रावादी थंयसर वेता आनी तांकां देवाचें उतर तो परगट करता आनी तांची जिणी बदलूंक थंयसर तांकां उलो दिता. आनी थंयसर ताकाय कश्ट दगदवणी थंयसर मेळटा, पूण सक्कडी ते धैर्यान फूड करता आनी तो फुडें सरता देवाचेर पातयेवन. ते आमी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी थंयसर आयकता. आयच्या दुसऱ्या वाचपाक येवया. सांत पावलान कोरिंथांक बरयल्या त्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप आमी आयकले. क्रिस्ताचो आपोस्तल जावन क्रिस्ताची सुवात परगट करच्या ताका मेळिल्ल्या कश्टांचो, त्या तिरस्काराचो उल्लेख आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा. सांत पावल म्हणटा, भाऊ भयणीनो, ताका लाभले तिरस्कार मासान रिगलेल्या कांट्या बरी दिसची दूख म्हणटा. खंडीत आमी हेर कांटे आमकां लागता आसतना की ते मासलेचो कांट्यो आमकां थंयसर आमच्या गळ्यान रिगलो तर आमकां मासाक गेलो तर कितले आमकां दूख भोगता, कितले फडाफड आसा. तसलेच ते दूख तिरस्कार ताका मेळ्ळ्यास तो अनुभव तो वांटून घेता आयच्या दुसऱ्या वाचपांत. देखून तो ताच्या अंत अस्कतकायेन, ताच्या बेपरवानी कश्टा दगदवण्या मध्ये तो क्रिस्ता खातीर तो काम करता. हे क्रिस्ताच्या त्या प्रावदपणाच्या मिसावा खातीर तो वावरता. आनी तो म्हणटा ताजे अस्कतकायी दाखोवच्या खातीर, क्रिस्ताची व्हडवीकाय दाखोवच्या खातीर तो म्हणटा क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्तीकरण आसा. क्रिस्ताची सकत म्हजे थंय वस्तीकरण आसा. आनी केन्ना हांव अस्कतकी तेन्ना हांव सक्तिवंत, कित्याक सोम्याची कृपा म्हाका मेळटा. सोम्याची सकत म्हज्या अस्कतकायेन मेळटा, म्हाका सक्तिवंत करता. आनी अशें ताच्या आपोस्तलीक वावरांत ताका लाभलेली तिरस्कार आनी ताणें जैत आमकां थंयसर दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा. आयचे सुवातेक येवया. प्रावादेच्या प्रावाद्याक जेजू कितें घडलें? शास्त्र्यांनी फारिजेवांनी मात्र ताका इन्कार केले, ताका तिरस्कार केले न्हय. बघा, ताच्या स्वंत गांवांत स्वंत लोकांनी ताका इन्कार केले, ताका तिरस्कार केलो.
एक सांगणी आसा, आंगणांतल्या ताय कुळ्याक मोल ना, घरच्या फुलांक परमळ ना म्हणटात. घरा लागशिल्ले बरेपण दिसचे उणें, घरा भितरले बरेपण दिसचे आनकी कश्टच. कित्याक म्हळ्यार सदांचे केदाळाई ससार तर पयस सदांय आसोर दिसताक. तेच परी घडले जेजूच्या जिवितांत. नजरेंतान तो वाडलो, तो थंयसर खेळलो तो जागो, लोकांसरशी बरसलो तो थंयसर, आनी आतां ताची जाणवाय, ताची सर्गाराजाची शिकवण आनी ताची आजाप पळोवन लोक विस्मीत पावलो, लोक आजाप पावलो. हो एक सामान्य व्यक्ती असमान्य करूंक सकताय म्हळ्यार तो आजाप पावलो, तो दुबावलो. आनी उपरांत पळयता हांव ताका फकत तो एक मोरयेचो पूत, तो एक सुतारेचो पूत, ताची भाव भयणी विशीं ते उलोवंक लागले. म्हणजे केवल ताका ताजे मनशा सैम मात्र ताणें पळयलें, ताणें देखले शिवाय तो देवाचो पूत म्हूण वळखूंक ते सकले नात. ताजे दैवीक सैम पळोवंक ते सुकोवन पडले, ते भवाटांत कुरडे जाले. देखून तांचो बेविश्वास पळोवन जेजू आजाप जालो. ताच्या स्वंत गांवांत, स्वंत लोकां मदें तांचो बेविश्वास पळोवन तो आजाप जालो आनी कसलेंच असर थंयसर करूंक शकलो ना म्हणलें आयचे सुवातेन आमी आयकता. तर भाव भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां कितें संदेश दिता? आमकां हो संदेश दिता, क्रिस्तांवपण एक प्रवादपणाक आपोवणें. कशें जय जय होसान्ना म्हणल्या लोकांनी खुरसाय ताका म्हण आमच्या मेस्त्रीक, आमच्या गुरूक तिरस्कार केला, तर आमकां ताच्या सिसांक तिरस्कार करचे सहज. कित्याक मातेवाच्या 10व्या अध्यायांत 20 आनी 4 वळींत आमकां अशें आयकूंक मेळटा की सीस मेस्त्री प्रास व्हरतो न्हय. देखून जे आमच्या मेस्त्रीक हे तिरस्कार लाभला, तर आमकां पाटलावदारांक हे तिरस्कार लाभचे खंडीत आनी सहज ते जावन आसा. देखून जेजू म्हणटा मातेवाच्या 5व्या अध्यायांत 11व्या वळीन तो म्हणटा, म्हजे पासून तुमकां अकमान सोसूंक, दगदणी बगूंक आनी सर तराची घडपा करून तुमचेर आड उलयतात, ते तुमकां आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. खंडीत सोम्या खातीर सोंसचे आमचे वर्ते भाग ते जावन आसा. देखून हे मिसांव आमी करतना जावं दी आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत, आमच्या पवी सभेंत आमकांय प्रवादपणाचे मिसांव करतना तिरस्कार लाभता, आमकां निराकरणी आमकां मेळटा. पूण जिणेंत ती निरास्कार आमकां तिरस्कार लाभल्या वेळार आमी निराश जायनाय. बगार आमी एक पंतावन, एक चॅलेंज म्हणून आमी घेवन फुडें वचूंक जेजू आमकां आज व्हरतो, दाखलो जावन आसा. देखून प्रवादपणाच्या त्या सताक, नितीक आनी प्रामाणीकपणाक आमी साक्ष दितना देव आमकां पुरस्कार दितलो म्हणलो दृढ मनोभाव आज आमचे थंय आसूंक जायचे. आनी तिसऱ्यान प्रवाद्याक वा देवाच्या मणयाराक आमी तिरस्कार करच्या बदलाक ताचे बरेपण पळोवंक आमी हर एकल्यांनी आमी प्रयत्न करूंक जायचे. हो आयच्या दिसाचो देवसूचो नियाळ करतना आज आमच्या मंगळू दियेसीजेंत आमी लावदातो सी आयतार संभ्रमता. पापा फ्रांसिसान 2015 लावदातो सी एक विश्वपत्र पाठयलें. ह्या मुखांतर आख्ख्या संवसाराक हो उलो दिलो, ही प्रकृती आमचे सार्वत्रिक वस्तेगर, ताजी जतन करची आमची जबाबदारी. ऑन केअर फॉर अ कॉमन होम. देखून ही पृथ्वी, ही प्रकृती आमचे घर आनी ते आमकां सांबाळूंक आसा. तर भाऊ भयणीनो, आज आमी ते सांबाळन आमच्या मुखल्या पिळगेक, मुखल्या जनांगाक आमी ते योग्य जैसे आमी ते दिवंक आसा. ती वरती जबाबदारी आमची जावन आसा. आयचो दीस आमकां प्रत्येक तरेन उडास करता. तर आमी प्रकृती सांबाळूंक कितें केलां? फाटल्या आमच्या वर्सांनी दियेसीजेंत लावदातो सी कार्यक्रमान रोग झाडां लावन आमी पालन पोशण करन वर्ते मिसांव आमी करन आसा. आनी आणकी दोट्ट्या मापान ते मिसांव आमी करूंक जायचे. प्रकृतीचो आमी मोग करूंक जाय, प्रकृती आमी सांबाळून पालन पोशण आमी ते करूंक जाय. हे वर्ते मिसांव आमचे जावन आसा. देखून आमी
देवाच्या उतराचे प्रावादी जावचे सोवे प्रकृतीचे प्रावादी आमी जावन जेजूक आमच्या वर्त्या प्रावादेक साक्ष दिवंक जाय आसची कृपा मजत ह्या पवित्र बलिदाना वेळी आमी मागया आनी सर्वस्पर देव आमचे हर एकल्याचेर बेसांव वतून दी हे जावन दी आमचे मागणे आमेन. उबी रावया आनी आमचो भवात उसारून सांगया. सतमंता देवाक सर्वपवित्र बापाक सर्गान आणि पृथ्वीच्या रचनाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभवलो अंकार मरितावन जन्मलो पोंस पिलाताकात आनी कस उसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आनी ताका निधी केलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे सेमेतल्यान परतून जिवन जालो सर्गा चडलो सर्वपवित्र देवाच्या उजव्याक बसला थंय तो आमची नेण्टेल्यांची मुक्ती करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र भक्तांचो इफ्तार पातकांचे भक्षणे कुडचे जीवन पोवन ससनाचे जीवित आमेन. भाऊ बहिणीनो आमची मागणी आमची प्रार्थना देवा समोर आमी दवरन मागया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी दैवी कृपेन भरून तीच कृपा तांचे ताब्यान आसल्या देवपुरजेक जोडच्याक करी हातेरां जावच्याक प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी गर्वाक पडनासतना सर्वांच्या बरेपणा खातीर प्रत्येक जावन असक्त्यांच्या जिवनाक एक बरवसो जावन तांची सेवा निस्वार्थपणी दिवच्याक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ मोग बरवसो चडय बेविश्वासी जायनासता जिणेंतल्या सर कश्टांक फुडकन जिवंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमकां देवान दिल्ली ही प्रकृती जबाबदारेन गळसूंक तिचें पालन पोशण करूंक आनी मुखले पिळगेक जिवंक योग्य जावचे रितीन जगोवन दवरूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. विविध पिडेशिडेनी वळवळच्या सर लोकांक प्रत्येक जावन कोरोना तसल्या पिडे वरवीं देसवाटल्या सर कुटुंबांक तुजे बुजावण लाभय पिडेस्तांक भलायकी दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजाबावरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी संवसारी संगतींक लोबदून गर्वाक पडनासतना आमचे अस्कतकायेंत तुजी सकस जनां जावन तुजे कृपेचेर पातयेवन जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर वैयक्तीक इराद्या खातीर गरजा खातीर मौनपणी मागया. सर्गींच्या बापा आमी तुजे मुखार दवरलेली ही मागणी दयेन मानून घे. क्रिस्तांवपण प्रावादपणाक आपोवणे ह्या विशयाचेर आमी नियाळ केलो आनी ह्या प्रावादपणाच्या मिसावांक आमी साक्ष जाताना आमकां लाभलेले तिरस्कार आमी एक पंथावन म्हूण ते स्विकार करन धैर्यान फुडें वचून सोम्याक आमी साक्ष दिवंक तुवें आमकां आपोवण दिलाय. तर आमच्या मिसावांत आमी धैर्यान फुडें वचचे दृढ भवत आमचें तें आसा कर आनी प्रत्येक जरान आमकां तुवें ही प्रकृती सांबाळची वती जबाबदारी दिलाय. आमी प्रकृतीचो खरो मोग करन ताचें पालन पोशण करन मुखल्या आमच्या पिळगेक जनांगाक ती योग्य जायसे आमी सांबाळूंक आनी तांकां हातांतर करूंक जाय आसची आदार मजत आमकां तूं लाभय. ही मागणी आमी करता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. हिम नंबर C57. भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळे आमचे ओपून दिता आज तुका
सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस्पोरा देण्या दातारा दयेन ओपुंगे आमकां सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकां तुका सर्वेस्पोरा देण्या दातारा दयेन ओपुंगे आमकां देणे उण्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळी आमची ओपून दिता आज तुका भाऊ भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपरविरारा देव बापाक मानतात असले जावण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पळय सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमचे अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचे सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनाचे आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, dălbaransu सर्वेस पोतू सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गीन तुका ऊन सर्गीन तुका सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाज ऊन सर्गीन तुकाज ऊन सर्गीन तुकाज बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक नडून हिरेनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पोवची.
तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिनो आसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावत सोगुट परगतुया सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे जीवन पोन आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सुगुंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदारून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची ही आमच्या भाव भयणीची आनी तांच्या कुटुंबाची दया कर म्हण आमी मागता. अंकोर मरे देवाचे माये संगाती भाग्यवन जुजे तिचो पती भाग्यवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तियास जेजू वरवीं तियास जेजू सांगाता तियास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. देवा आमच्या बापाक आमी उलो मार सर आमच्या गरजा खातीर आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुगचिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय सर विघ्नां अनुवारा आकांतांतली आनी सर पिडेशिडेंतली आमकां वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाचो गूर जावन एकामेकाक शांती आमी पाठोवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळयात भाऊ भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराची पाप काढता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणा आपयल्यात आमी समेस्त सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आपोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त शिवराक म्हाका समाजाचें सांबाळून आत्मीक कुमगाराच्या मागण्यांत आमी वांटेली जावया. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव सत म्हणटा. संवसारांतल्या खंयच्याय वस्तू परस चड हांव तुजो मोग करता. तुजी महिमे बरीत खूड सेवन आनी तुजें आमोलीक रगत पियेवन आत्म्यांत दादोशी जावंक हांव आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान सेवन तुजे लागीं एकवटूंक म्हाका साथ दी जायना. देखून तूं आत्मीक तरी म्हजे भितर येवन म्हाका दादोशी कर. जेजू, ह्या घडये भोवताच्या कुरपेन तूं म्हजे थंय आयलाय म्हण हांव थीर पात येता. जेजू, हांवें केदींच तुजे तावन पयस सरूंक म्हाका तूं सोडिनाका. आमेन. स्वादिक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेजू असुनरका दिता. सोमी देव मोजो सोडवोंदार मोजो आयलाय मोजे घरी जावं सैरो. पातकी हांव तरी विसालोय मोजो तुजे तसलो मेळचो ना दुसरो. काळजांताच्या स्वादीक जेजू तुका हांव वंदिता. भक्तीपोणी तुका जेजू असुनरका दिता. प्रार्थुया. बापा येद्यावत्या देण्यानी तुवें आमकां बरल्याय सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाकोणू हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू तुमचे सोवे आसू आणि स्वरूप वेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू वसून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार युवकरिस्ट आराधनाचे गीत आमी गावया. Sfati sacramenta Katia Yabiraran Raula Yeresnara Bapa Chakuwara Somest Ubantale Karza Amchi Betaytam Gayana Swati Sacramenta Swati Sacramenta Swati Sacramenta Amka Basa Raula Tuci Dev Saukasai Amchi Duka Pustai Tuci Sashidnavu Nita Amchi Când bezara Sangha Swali Sacramenta Swadi Sacramenta. भाव बहिणीनो, जुलै महिन्याच्या पहिल्या आयतारा आमी आसा आनी आयच्या दिसा आमी येवकरिस्तले जेजूक आराधन करूंक ताका अर्घ दिवंक ताजी स्तुती करूंक आमी ताजे समोर आयल्या. उंड्या रुपार आमचे मदें तो खरोच ह्या सॅक्रमेंटांत हजर आसा आनी ह्या भोव आमोलीक मोलादीक वेळा ताजे संगी थोडो वेळ खर्चूंक ताचे लागीं उलोवंक ताका आयकूंक आमी आमकांच थाराय करया. सकड आमचें मौन आमचें काळीज येवकरिस्तल्या जेजूच्या त्या साक्रामेंटाचेर आमी खंचोवया. ताका नमस्कार आमी करया, ताजी स्तुती आमी करया, ताका आराधन आमी करया. अशें ताणें केल्या सर फाटल्या म्हयन्यान केल्या सर खुरपे देण्याक बरेपणाक आमच्या जिवितान केल्या विस्मिताक ताका आमी अर्घ दिवया.
इल्लो वेळ मौन रावया आनी आमकांच ताका आमी समर्पून दिवया. म्हजें जिवीत, म्हजें कुटाम, म्हजें काम, वावर सक्कड आमी समर्पून दिवया. इल्लो वेळ मौन रावन ताजें हाजीरपण आमच्या काळजांनी आमी भोगया. सुमयान म्हणला, हांव तुमचे संगता संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो. येया म्हजे सरशी तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता. तुमी म्हजे संगता एकवटून रावशात जाल्यार येतेस्त फळ दिवंक शकतल्यात म्हूण तो आमकां सांगता. मात न्ही, तुमी कळवळचे सोन सोडिचे, म्हजेर विश्वास दवरा म्हूण आमकां भरवसो दिता. वय तो सोमी आमचे संगता आसा. आमचो संपूर्ण भरवसो आमी ताजेर दवरया. ह्या पवित्र सक्रामेंतान हाजर आसून आमचे संगता सदांच आसा म्हणली बसवणी करता. ताका आमी आराधन करया, ताका स्तुती गावया आनी होगलाप दिवया. अशें हो थोडो वेळ फळादीकपणी ताच्या मोगांत अनभोगांत करसून ताजे आशिर्वादा आमी जोडूंक प्रयत्न करया आनी गावया आराधनाचें गीत. आराधन तुका बापा, आराधन तुका. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगा तुवे संसार सुंदर तो केलोय, मुशा तुझ्या सारख्या सुख ताजे दिन दिलोय. मोगा तुवे संसार सुंदर तो केलोय, मुशा तुझ्या सारख्या सुख ताच्या दिन दिलोय. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मुनी संसरा कैलो काळो धांवडायलो, कुसार मोरो सोडवून जीव दिलो. मुनी संसार कैलो काळो धांवडायलो, कुसार मोरो सोडवून करू आमकां जीव दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. पवित्र पालकात कृपे दातारा,
कुपेसो पावस आमचे शेण नितळ कर आमकां पवित्रत्म्या पाराकलिता कृपे जातारा कुपेसो पावस आमचे शेण नितळ कर आमकां आराधन तुका बापा आराधन तुका आराधन तुका क्रिस्ता आराधन तुका आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका आराधन तुका आमच्या एक देवा आराधन तुका सोम्याची आराधन तुका या आमच्या भाऊ भयणीक आमकां समर्पण दिता क्रिस्ता आराधन तुका या कोविड पिडे वेळार आराधन तुका आमी हर एकली एक वा अनेक रितीन कश्टून आसां खंतीन बेजारायंत आमी आसां जायती आमची भाऊ भयणी या कोविड पिडेक वळोवंक जाल्यात जायती भाऊ भयणी मरण पावल्यात आनी जायती आस्पत्र्यांनी ती आसात तूं आमचो वैस तूं आमचो गवळी आमची तूं जतन करताय आमकां तूं राखताय आमकां सांबाळटाय तुजेर आमी अखंड पातयेनी परवसो आमी दवरता ह्या आमकां विघ्नांतले खरगांतले अनवारांतले आमकां आनिवार सकड संवसाराच्या देशभर कस्तोनासच्या लोकांक आमी तुका समर्पण दिता दिसपट्टे आर्थीक आनी हेर रितीनी कश्टोंच्या आमच्या भाऊ भयणीक आमी तुका समर्पिता आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक सण्याक आमी तुका समर्पण दिता मालगड्यांक प्रायवंताक भुरग्या बाळांक आनी जण हर एकल्यांकी पिडेस्त आमच्या भाऊ भयणीक आमी समर्पण दिता आनी ह्या येवकरिस्ताच्या आराधना वेळार जायती असर्य अजापा तूं करूंक शकताय आनी आमचे मोरे ते कर आमची जायती भाऊ भयणी तांच्या इरादे घेवन तुजे समोर आयल्या हर एक तांच्या मागण्याक खान दी हर एक तांच्या उल्याक तूं खान दी तांच्या सांगात तूं राव या पिडे वेळार या आकांत वेळार तांकां तुजो सांगात ती सोम्या तूं आमचो श्रेश्ठ बरो गवळी आनी आमची तूं जतन कर म्हणून आमी ताचेली विनंती करता तर भाऊ भयणीनो एक घडीभर आमी सर्व आमचे हात आमी उबारुया आनी आमकांच आमी समर्पण दिवया आमकां आमच्या कुटुंबाक आमचे कश्ट समस्ये सकड आमी समर्पण दिवया ताचे लागीं आमचे समस्ये उसारून सांगया ताणें केल्ले सकड बरेपण आमी उगडासा काडया फाटल्या म्हयन्यान फाटल्या दिसांनी सकड कश्ट अनवारांनी पिडेशिडेन आमकां राखला आनी सांबाळला त्या जेजूक आमी अर्घा दिवया ताची आमी स्तुती करया ताका आमी होगोळसुया ताका आमी आराधन आमी करया ही घडीभर सोम्यान आमचे तें केल्ले सर बरेपणाचो उगडासा काडया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबांत ताणें जायती आचार्या अद्भुता आजापा केल्यात ते उगडासाक हाडया आमी अर्घा दिवया तुमची जवाब अर्घा आनी होगलाप तुका सोमिया जेजू अर्घा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू तुजे संगी मागण्यान खर्सूंक हो मोलादीक वेळ म्हाका फावो केल्ल्याक अर्घा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू म्हजे जिणेच्या हर घडये म्हाका राखून वेल्ल्या खातीर अर्घा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू ह्या कोरोना खरगांतले कश्ट अनवारांतले हे मारेकार पिरेंतले आमकां राखल्या खातीर अर्घा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू सबार आमच्या भाऊ भयणीक कोविड पिडेतावन गूण केल्ल्याक अर्घा आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू कोविड पिडेच्या ह्या दिसांनी भिरांतीन खावजेन जियेतना तुवें म्हळ्यार धैर्य घेया भिये नाकात
ह्या संवसाराचेर जैत वेल्ला म्हणल्यार असल्या धैर्यादीक आनी आत्मीक बळ आमकां दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू ह्या दिसांनी दिसपट्टे मिसाक इगर्जेक भेट दिवंक मागणें करूंक कुमगार आनी कुमसार असादी तरी कुटुंबा संगी चड आनी चड वेळ मागण्यांत भक्तीपणान खर्चूंक आमकां फावो केल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू दिसपट्टे खाण जेवणां वखदां घेवंक पयशांची गरज नातल्यांक पयशांची गरज दिवन बऱ्या मनाच्या उदार मनाच्या दानी मारिफात ह्या कश्टतल्यांक तुवें आदार दिल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू पिडेस्तांची सेवा करतना कितलेशे दाक्तेरांक नर्सांक आस्पत्रेच्या कामेल्यांक आनी हर एकल्यांक तुवें राखल्याक सांबाळवेल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू परगांवांत आमच्या कुटुंबाच्यांक ह्या पिडे वरवीं कश्ट जातना तांकां तुजो संगात दिवन राखून सांबाळवेल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू आमच्या घरांनी आसलेल्या बाळशांक भुरग्यांक आनी प्रायवंताक प्रत्येक रितीन तुवें सांबाळवेल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू ह्या कश्टांच्या घडये बऱ्या मनाच्या मनशा मुखांतर गरजेवंतांक दिसपट्टे खाण जेवण तुवें फावो केल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू ह्या संदिग्ध परिस्थितींत मानसीक रितीन अस्वस्थ जायनासतना आत्मीक बळ देवाचे उतरां मारिफात आमकां फावो केल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू नाना रितीन कश्ट जातना निराशी जातना जिवितान करंदाय आनी बेजाराय पावतना म्हजे सांगाता रावन म्हाका धैर्य आनी म्हाका सारकी वाट दाखयल्ल्याक अर्गांनी होगळाप तुका सुमया जेजू सुमयान आमकां आमच्या कुटुंबाक जायते बरेपण केलां ते आमी उगडास काडया आमच्या सुत्रांनी सोम्याक आमी अर्घा दिवया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सुमया जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सुमया जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका नमन तुका सोम्या जेजू नमन तुका सुमया प्रणाम तुका सोम्या जेजू प्रणाम तुका सुमया मान तुका सोम्या जेजू मान तुका सुमया नमस्कार तुका सोम्या जेजू नमस्कार तुका महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका जय जय तुका सोम्या जेजू जय तुका वैभव तुझो सोम्या जेजू वाकणी तुका सोम्या जेजू वाकणी तुका सुमया जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सुमया गायतां तुका सोम्या जेजू गायतां तुका उल्हास तुका सोम्या जेजू उल्हास तुका हर्षितां तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका वर्णितां तुका सोम्या जेजू वर्णितां तुका दिनवासतां तुका सोम्या जेजू दिनवासतां तुका नावाटां तुका सोम्या जेजू नावाडतां तुका अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या दिन वाचून गावया गीत सगळ्या काळजान सोम्या हांव तुका नांव वाडटा सगळ्या काळजान सोम्या तुका नांव वाडटा सगळ्या मोनान तुजो उकार नियाळटा अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे आमचे जिणे तुजेच देणे कितेंच न्हय आमी तुजे विणे अर्गां तुका
होगळाव तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गान तुका होगळाव तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोमिया तुका नवाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता अर्गान तुका होगळाव तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गान तुका होगळाव तुका स्तुती तुका वंदन तुका मागणे आयकाताय संतोष लाभयताय सुखा दुखा आमच्या सांगा दिताय मागणे आयकाताय संतोष लाभयताय सुखा दुखान आमच्या सांगा दिताय अर्गान तुका होगळाव तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गान तुका होगळाव तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोमिया तुका नवाडता सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळता अर्गान तुका होगळाव तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गान तुका होगळाव तुका स्तुती तुका वंदन तुका. पळया भाव भयणीनो, जेजून आमच्या जिवितांत कितें सक्कड बरेपण केला आमी नियाळ केले. हर एका मिनटांनी हर एका घडयेन तो आमचे सांगात आसून आमकां ताणें सांबाळवेला, राखला. सक्कड आमच्या गरजांत ताणें आदार दिला. खंडीत आमी ताका कितलेशे वाखणल्यार की पावचे ना, तसल्या अपरिमीत मोग ताणें आमचे थंय दाखयला. तर त्याच जेजू लागीं आमचे उणेपण, आमचे पाताक, आमचे अस्कतकायी वळखून घेवया. आमच्या जिणेद्वारी, आमच्या नट्याद्वारी, आमच्या चिंतना आनी उलोवण्याद्वारी आमी जेजूक दुखयला. जेजूच्या उपादेसा प्रमाणे, उतरा प्रमाणे आमी जियोंक सुकोवन पडल्या. संवसारी राठावळींनी बरोवन सोमयाच्या मोगांतून आमी पयस गेल्या. पूण सोमी आमकां सोदून येता. तो नवाय न्हू बोकऱ्यांक सोडून सुकोवन गेल्या एक बोकऱ्या फाटल्यान तो वेता, तो सोदून वेता. तशेंच जेजूय आमकां तो सोदून येता. आमकां तो जिणी बदलूंक, आमचे पाताक रडूंक, ताजे संगी रावोंक, ताजे संगी एकवटान जियोंक आमकां तो आपयता, तो आशेता. तर एक घडीभर आमचे सर पातकांची दूख आमी धरया. आमच्या कुटुंबान समाजान जियेतना आमच्या अस्कतकायेद्वारी आमी पाताक आदारला. सर आमची पातकां वळखून घेवया. देवाची, सोमयाची विस्नार काकुळट, ती दया, ते बोगसणे आमी मागया. सोमी हर एकल्यांक की ताजे सरशी पाटी येवंक आशेता. आमी सोमया लागीं आमच्या पातकांचे उणेपणाची खरी दूख धरया
आमी काळजान तावन सोम्या लागीं एकामेका लागीं आमी बोगसाने मागया. मोगळा सोम्या, आमच्या आत्मीक सुखी धाड आळसाय केल्ल्याद्वारे तुका वेळ दिवंक मागण्यान करसून देवाचे उतार नियाळूंक आमी चुकोवन पडल्या. देवाच्या उपादेशा प्रमाणे इगर्ज मातेच्या उपादेशा प्रमाणे आमी जिवंक सुकोवन पडल्या. आमकां तुजी काकुळट, तुजी दया, तुज्या बोगसाने आमकां लाभय. गावी आमी बोगोस सोम्या आमची पातकां बोगोस. बोगोस सोम्या पातकां मोजी बोगोस. बोगोस सोम्या पातकां मोजी बोगोस. खंडीत जेसू ताजे सरची काळीज परिवर्तन करून आयल्यांक बोक्षिता, तो सांगा दिता कशें जाकेवाक माथेवाक प्रद्वारान सांपडले स्त्रियेक हर एकल्यांकी उदार मनान ताणें बोगसाने दिलें आनी तो आमकांय बोगसाने दिता, आमकांय ताजी दया दाखयता. तर आमी ताजेर बरवोसोन जियोंक आमी क्रिस्तांव जिवीत एक प्रवादपणाचें तें जिवीत ताका साक सावन जियोंक तो आमकां प्रत्येक रितीन आपोवणें दिता. तर आमी ताचेर अखंड पातयेनी भोवट बरवोस दवरया. आज आमी संवसारांत जियेतना आमकां जायत्यो संगती आकर्शीत करतात. आमी त्या बोलोवण्याक वळोवक जावन सोम्यातून आमी पयस वेता. आमचो भोवट अस्कत जाता. आमी ह्या जिणयेच्या पयल्या वेळार कश्टा संकश्टाक संपडात. प्रत्येक तरान पिडे वेळार आमच्या कुटुंबांत पिडा शिडा येता आसतना, आमच्या कुटुंबांत आकांत कश्ट समस्या येता आसतना, आमच्या जिवितांत निराशा बेजाराय येताना आमी कंगाल जाता. आमी खंय वचूंक जाय भाव भयणीनो? आमी सोम्या सरशी वचूंक जायचे. सोम्यान असं म्हणला, येया तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वावयतल्यानो. येया आनी विशेव घेया. पळया सोम्यातय आमकां विशेव मेळटा. आमी ह्या जिणयेच्या वाऱ्या वादळा संपडातना, हे कोरोना पिडेन आमी कंगाल जातना, बेभिरांतीन आसतना सोमी म्हणटा, धीर घेया, भिये नाकात. कशें सिसांक तांच्या पयना वेळार वारें वादळ उठल्या वेळार तो तांकां सांगा दिता, तांचे थंय वारें वादळ तो थंड करता, शांत करता. तशेंच आमच्या जिवितांत नाना रितीचे वारें वादळ उठल्या वेळार तेय तो शांत करूंक तो शकता. तर भाव भयणीनो, आमी भियोवचें न्ही. बगार सोम्याचेर अखंड पातयेनी आमी बरवसो आमी दवरल्यार खंडीत आमचे जिणेंत आसले की वारें वादळ, ते कश्ट पिडा शिडा तो सक्कड सारके करता. आमचे जिणयेचे वारें वादळ तो थंड करता. तर ह्याच बरवशांत आमी सोम्याचेर पातयोन गावया गीत राहो में अगर हो. हे गीत आमी हिंदी भजन आमी गावया. कांटे अगर हो रुकना
चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरा साथ है। संसाराच्या अखेरपर्यंत आमचे संगीत आसा, ह्याच भरोशेन आमी जिवया। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, ओ नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरा साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत बड़े रास है, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत बड़े रास है, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, बड़े मुकाळ भाऊ बहिणीनो, आमच्या जिणेच्या कष्टा आकांत वेळार अनवरा वेळार सोमी आमकां सडून घालची ना। बोवा पुरबायचे आमी गीत गायतना तो जेसू आमकांय तो राखता, तो सांबाळटा, जावं ती आमकां पिडेंतले, जावं ती आमकां खंती बेजारांतले, निराशेंतले, ताचे लागीं आमी येवया, ताचे लागीं आसरो आमी सोदया। तो आमकां हर एक घडये सांबाळटा। आमच्या कुटुंबांतल्या सगळ्यांक आमी समर्पण दिवया। आमच्या भाऊ भयणीक, हर एक सण्यांक, भुरग्यांक, प्रायवंतांक, युवजनांक, परगांवांत असल्या सगळ्यांक आमी समर्पण दिवया।
या कोविड पिडे वेळार आमचे कुटुंबां नाना रितीन कश्टन आसात. कुटुंबांतल्या सगळ्यांक बरें काम ना, दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टांचें जाला. पूण आमी विश्वासांचे नाका, सोम्याचेर आमी भरवोसुया. सोमी आमकां सोडून घाल्ला म्हणला सो भरवोसो आमचे धरया. आमच्या फिरगस कुटुंबाक आमी समर्पण दिवया. फिरगस कुटुंबांतल्या सर याजकांक, धार्मीक भाव भयणींक, फिरगस गोळीक परिशदेच्या संध्यांक, सर संघ संस्थेच्या संध्यांक, सर्वांक फिरगस लोकांक आमी समर्पण दिवया. या पिडे वेळार मिसाक येवंक, कुमगार सेवंक असाध्य तरी सोमी आमकां हर एका मिसाच्या बलिदानान अत्मीक रितीन तो आमचे संगी आसा. मागण्यांत देवाचें उतर आमी नियाळटना तो आमच्या घरांत आमचे संगी तो आसा. आमकां ह्या पिडेंतले आमकां तो राखता, आमकां कश्टांतले तो राखता, आमकां अनवारांतले तो राखता, आमच्या कुटुंबाक तो सांबाळटा. तर कुटुंबांतल्या हर एकल्यांक फिरगस कुटुंबाक आमी समर्पण दिवया. अख्खे आमच्या पवित्र सभेक आमी समर्पण दिवया. पावसाहेबाक, सर कार्डिनलांक, सर गवळ्यांक, सर लायक भावट्यांक आमी समर्पण दिवया. ह्या कोरोना पिडे वेळार आमी भावट्टान धैर्य जावन हे पिडा शिडा हे समस्या आमी धैर्यान फुडें व्हरूंक आनी आमच्या बऱ्या मनाच्या वावरदारी कश्टदारांच्या लोकांक स्पंदन कर आमी सोम्याक साक्ष दिवच्या ह्या सगळ्या पवित्र सभेक आमी समर्पण दिवया. तशेंच आमी समर्पण दिवया देशाचे आडळते चलयतल्या हर एकल्या राजकीय फुडाऱ्यांक, सर बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक, सर संघ संस्थेच्यांक आमी समर्पण दिवया. सर डाक्टरांक, नर्सांक, पोलीस अधिकारींक, कामेल्यांक, अधिकाऱ्यांक सगळ्यांकी ही देशाची सेवा करच्या हर एकल्यांक आमी समर्पण दिवया. आमकां ह्या खरगांतल्या अनवारांतले आमकां राखच्या खातीर आमी समर्पण दिवया. एक घडीभर आमचें समर्पण करया. सोम्याच्या पांया तळी आमकांच आमी समर्पिया. आमचे दुख, आमची पिडा शिडा, आमची खंत बेजाराय सोमी तूं जाणा आमचे कश्ट आनी सक्कड तो कश्टांक आमकां परिहार दिवचो एक मात्र आमचो मेस्त्री तो गुरू जावन आसा. मोगळ सोमिया ह्या घडये ह्या आराधनान भाग घेवच्या आनी भाग घेवंक असाध्य जाल्या हर एकल्यांक तुका समर्पण दिता. ह्या आमच्या भाव भयणीचे जायते काळजाचे अत्रेक आसात, जायती मागणी इरादे आसात. सोमिया ते दयेन तूं आयक. कितलीशी आमची भाव भयणी तांच्या जिवितांत नाना समस्या वळख जावन रडटात, कश्टातात. जावं दी कुटुंबांत आवय, बापय, भुरगीं हर एकली एक वा अनेक रितीन आमी कश्टून आसात. सोम्या तांचे मागणे तूं आयक. प्रत्येक तरान ह्या पिड्येंत आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी कोरोना पिड्येन जायते भाव भयणी कश्टून आसात. एका रितीचे भिरांत आजुनी आसा. आमकां ह्या भिरांतींतले राख सोम्या. आमकां बरें वातावरण वेगीच फावो कर. आमचे सर पातकाक तूं बोगसाने लाभय आनी आमकां बरें जिवीत जियोंक अवकाश कंदी सोम्या. मागता आमी आज आमी
लावदातो सी आयतार संभ्रमतना ही पृथ्वी एक हे प्रकृतीक आमचे घर हे आमची सांबाळूंक तुवें आपण दिलाय. पूण जायत्या आमच्या स्वार्थाद्वारी ही प्रकृती सांबाळूंक आमी चुकोवन पडल्या, ती आमी नाश केला. आमी आमचे बोवारी रूख झाडां लावच्या बदलाक रूख झाडां कातरन व्हडले व्हडले कट्टड बिल्डिंगां आमी घाल्यात. आमचे मदें उदकाचो अभाव आसा. जर आमी उदक जिरोवचे हे कार्यक्रम हर एकल्यांनी मांडून हाडले तर फुडें आमकां उदक जाय पुरतें मेळटलें, ना तर उदकाचो अभाव खंडीत आमकां आसा. हे आमी मनान दवरूंक जायचें. देखून प्रकृतीचो आमी मोग करया. प्रकृती आमी जतनायेन राखया आनी सांबाळया. प्रकृतीचो नाश करचो न्हय. प्रकृती नाश केल्ले वेळार ती मनशा बरी रडटा, तिकाय दूख जाता. आमी तिका दूख जाल्ले आमी भोगतावंगी आमच्या स्वार्थाद्वारी. आमचे खातीर आमी प्रकृतीत नाश करून आज नाना रितीच्या पिडेक समस्याक आमीच वळोवक जालात. देवान एकाच उतरान ही संवसार रचलो, ही पृथ्वी सगळी, आनी मनशांक आमकां अति उत्तम रचना जावन रचलो. पूण आमी देवान रचलेल्या पृथ्वेची आमी पर्वा करिना, ती सांबाळूंक ना. मगर आमी ती आमच्या कुशेक स्वार्थाक ती आमी नाश केला. आज आमची जबाबदारी आमी वळखून घेवया. आमी आमच्या घरा भोंवारी रूख झाडां लावन, उदक जिरोवन, नितळ परिसर करून आमी प्रकृतीचें संरक्षण करया. ही देवान आमकां दिली व्हडली जबाबदारी आज आमी पाळोवंक हर निचेव आमी प्रयत्न करया. तशेंच आमी मागया आमकां जाय पडतो पावस जायचे. कृषिकांक बेसाय करतल्यांक आतां पावस अति गरजेचो. ह्या दिसांनी पावस उणो जाला, देखून जाय पडतो पावस आमकां धाडच्याक आमी मागया. मागया आमी थर्ड वेव येवचेर आसा. हे कोणाकच बाधा करिनासतना हे फूड करूंक सोम्याचो आदार मागया. प्रत्येक तरान भुरग्यां बाळांक ह्या पिढ्येद्वारे कितेंच बाधक जायनासतना सक्कड भुरग्यां खातीर आमी मागया. मोगळा सोम्या ही भुरगीं कुटुंबाचे अलंकार, ही भुरगीं कुटुंबाचो मोग तांणी मुखल्या त्या पिडेक वळख जायनासतना, वैरसाक वळख जायनासतना तांकां बरी भलायकी तांकां फावो कर म्हूण आमी मागया. अशें आमचे सक्कड मागणे, आमची इरादे एक घडी भर सुम्या संगी उसारून सांगया. खंडीत स्वामी आमचे मागणे तो आयकता, आमकां तो आशिर्वादीत करता. तर ताच्याच आशिर्वादान हो म्हयनो आनी फुडले दीस आमकां शांत समाधानाचे जावच्याक आमी मागया आनी सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया.
sacramentak saштang namaन करूया पूर्वेत्या रूपा बदलाक नव्यो रीती आदार्या सोलवोर्वेच्या अस्कत विश्वा पावताचे बोल दिव्या जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थान्यात हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिटान समासवी नावार्ता रावतुया हे देवा विचित्र सक्रमेंता खाल तुझ्या कसोस उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सडवणीचं फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना आमेन. Sumya din wasuya to boro Sumya din wasuya to boro Sumya din wasuya to boro Moga parimita so koro Din wasuya sumya सर्वै काळी वखण गाव्याताका संसकाळी ताणी सर्गानी प्रीतुम रसलेली ताका जाव महिमा सदा काळी सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो सोम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिमिता सो कोरो मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मरे आशीर्वादी आमकां प्रजार साहेबिनी हांव पसो विनंती कर भगवंत कोसाचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन.